बीजेपीचे कोर ग्रुपाचे बसकेन ओडीपी बरोबर MVR स्मार्ट सिटी सारखेले इश्यू आयले। बसका म्हापशा जाली। बसकेन लागी सगळ्यांचेच पेडणे हायवे कॉन्ट्रॅक्टर MVRक ब्लॅकलिस्ट करपाचेर एकमत। स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO चौधरीचेरय चौकशेचो मुद्दो आयलो। TCP मंत्र्याचेरूय ओडीपी वेल्यान आरोप, मंत्र्यान जाप दिली। पळयात रिपोर्ट। बुधवारा म्हापशा भाजपाच्या कोर ग्रुपाची बसका जाली। राज्य कार्यकारिणी बसकेवयली जावपी कोर ग्रुपाची ही बसका महत्वाची असता। राज्यातल्या ज्वलंत विषयांचेर या बसकेत चर्चा झाली। म्हापशा बीजेपीच्या कोर ग्रुपाच्या बसकेत काय ज्वलंत प्रश्न आयले। सूत्रां सांगतात त्याप्रमाणे वेचणूक धरून पेडणेचो हायवे स्मार्ट सिटीचोय विषय आशिल्लो। सूत्रां सांगतात त्याप्रमाणे TCP मंत्री विश्वजीत राणे सुमार अर्धवर ओडीपी आणि हेर विषयांचेर उलयलो। मंत्र्यांच्या बसकेत ओडीपी धरून ताचे आड उलयल्ल्या मंत्र्याचेर राणेन जाप दिली। ओडीपीत आपलो हस्तक्षेप आसना, मंत्री आमदारांक जाय तशें करता म्हण स्पष्ट केले। आपल्याचेर आरोप करून मुद्दाम दिशाभूल करपाक पळयतात म्हण राणे उलयलो। पेडणे हायवेच्या MVRच्या कामाचेर सगळेच वांगडी विरोधात उलयले। MVRक ब्लॅकलिस्ट करपाचेर सगळ्यांचे एकमत। आदल्या उपराष्ट्रपतीचे नाव वापरून काम मेळयता ताचेर आता तरी कारवाय करची म्हण मागणेक नेट। स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO चौधरीची पुलिशे वरवीं चौकशी करपाचेर वांगडी उलयले। लोकसभा वेचणुकेचो निकाल आणि लोकांचो भाजपाचेर विश्वास असले विशय चर्चेक आयले। लोकसभा वेचणुकेंतल्यान लोकांची तिडक दिसली म्हूण बसकेत चर्चा जाली। तिसवाडी आणि बार्देजाचो लोकसभा वेचणुकेत भाजपाक फायदो दिसलो ना। लोकांमदी सरकारा बद्दल आशिल्ली नाराजी स्पष्ट दिसता। फुडल्या वेचणुकेत मार बसपाक शकता। आमदार मंत्र्यांनीच लोकांमदी विरोधात पब्लिक स्टेटमेंट केल्यार चड परिणाम जाता। लोकांमदी उलोवच्या परस भितरच रावन उपाय काडपाचो फुडाऱ्यांचो सल्लो। फुडारीच विरोधात उलोवपाक लागल्यार लोक पक्षापासून पयस वतले। लोकांचो राग कमी करपाक दुरुस्ती उपाय जाय अशें वांगड्यांचे मत। लोकसभा वेचणुकेच्या रिझल्टा उपरांत विरोधी पक्षाक आयिल्ली बळकटी, 12 वर्सां मायज आशिल्ल्या सरकारा उपरांत येवपी एंटी इन्कम्बन्सी सरकारचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि हेर कारभाराक लागून लोकांमदी वाडपी तिडकीची जळ भाजपाक जाणवपाक लागल्या। हे कोर ग्रुपाचे बसकेत तशेंच दिसून आयले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।